मॅडम तुम्ही आज वोटिंग डे जालो, तुम्ही दिसभर पर्या मतदारसंघात भोवली, कसो कितें लोकांचो रिस्पॉन्स आसलो? आज फायनली आमचे मतदान जालां, आमचे भारताचे मतदान, आणि हे इम्पॉर्टंट मतदान आमचे पर्या मतदार आज गोय राज्याचे मतदान, साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा, आणि ज्या तरेन मतदान आमच्या भागांत जालां, 70 भागांत जालां पर्या. हांव सकाळच्यान म्हजे प्रत्येक बूथ पर्याचो हांव भोंविल्ले आसा. चडश्यो सगळ्यो पंचायती मॅक्सिमम सगळ्यो कव्हर केल्ल्यो आसा, आणि प्रत्येक बुथार जशे आमकां एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले मतदानाचे, जशे लोकांनी आमकां सांगिल्ले आनी विश्वास दिल्लो की अशे तरेन मतदान जातले, ताज्याकय जास्त लोक भायर सरल्या आनी मतदान जालां. आमचे पंच मेंबर जावं, ZP जावं, आमचे पन्ना प्रमुख जावं, आमचे बूथ कार्यकर्ते जावं की प्रवासी जावनी, सगळे पंच सरपंचांनी सगळ्यांनी इतले बरे तरेन काम केल्लें आसा, इतले बरे तांचे कार्य जाल्लें आसा. सिस्टमॅटीक प्रत्येक शांतपणान प्रत्येक बुथार लोकांक हाडून तांणी लोकांक बरेपैकी मार्गदर्शन करून आज मतदान जाल्लें आसा. आनी दोनी वाळपय आनी पर्या खूब बरे तरेन मतदान जाल्लें आसा, मच मोर दॅन वॉट वी हॅड एक्सपेक्टेड. सो जो लोकांचो विश्वास आसा आमचेर तो सदैव मागता देवा कडेन की असोच उरचो, आनी आमचो जो पाठिंबो आसा तांकां, आमचो जो प्रेम आसा तांचे वयर, आमी म्हणटा ते आमचे परिवार, तो तर सदांच आसतलो, कित्याक तो आमचो परिवार, आनी तांचो जो विश्वास आसा तो विश्वासघात तर आमचे कडल्यान तरी केन्नाच जावपाना. आनी आमी एकत्र येवन अशेंच आमचो 70रीचो प्रत्येक फावटी विकास करतली आनी फुडें सरतली. तुम्ही जो लीड दवरली तो तुम्ही म्हणटात की ते बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन तुमची लीड गेला म्हणटा. सो तुम्ही सांगलेले की 30,000 लिडींग क्रॉस करून दितली ह्या फावटी श्रीपाद भाऊक म्हणून, तुमकां कितें दिसता? म्हाका तरी गॅरंटी आसा की 25,000 वयर जे आमी म्हणिल्ले लीड तरी दितली, 25 ते 30,000. पण एक्झॅक्टली आमी सांगपाक शकना, पण एटलिस्ट 25,000 वयर जी लीड आमी म्हणिल्ली, दोन्ही मतदारसंघांनी आमी पार्टीक विश्वास दिल्लो आनी एक शब्द दिल्लो की 25,000 वयर आमी डेफिनेटली लीड दितली, आघाडी दितली आमचे श्रीपाद भाऊक, आनी 70च्यान तांकां ही आघाडी मेळून तांकां निवडून इतले मतदान तरी मिनिमम तरी जातलेच आमच्या दोन्ही मतदारसंघांनी. ओके, तुम्ही आता म्हणतात की सगळ्यात आता भारतभर म्हणतात की अगली बार 400 पार म्हणतात, तुमकां कितें दिसता 400 पार जातले? डेफिनेटली जातले, कित्याक ज्या तरेन मोदीजीची आमी म्हणटा एक वेव आसा, कित्याक ज्या तरेन तांणी कार्य केल्लें आसा ह्या 10 वर्सां, लोकांनी तरी ते लोकांच्या समोर आसा. अशें ना की बेश्ट्यो काणयो सांगल्या आनी प्रचाराक गेल्या आनी काय करनासतना बेश्टेच खोटे संकल्पपत्र आनी खोटे मॅनिफेस्टो की आमी निवडून आयल्या आमी अशें करतले तशें करतली. तांणी हें सगळें कार्य करून दाखयल्लें आसा. जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जावनी की ह्युमन डेव्हलपमेंट जावनी, हें सगळें करून दाखयल्लें आसा. आनी ह्या 10 वर्साच्या काळान आमी पळयल्लें आसा, आमच्याच माणकुल्या गोंय राज्यान आमी पळयलां कितले हजारांनी कोटीचे प्रोजेक्ट्स जाल्ले आसा. सो ताज्या आधाराचेर हांव सांगपाक शकता की जे तांचे स्वप्न आसा, मोदीजीची संकल्पना आसा की बार 400 पार, ती डेफिनेटली जातले आनी फिर एक बार मोदी सरकार तर डेफिनेटली जातली. ओके, आता मोदीजींच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान इतली डेव्हलपमेंटाची कामां सगळी जाला, परतून एकदा जर ते जर प्रधानमंत्री जाले जाल्यार तुमकां कितें दिसता की मोदीजीन सगळ्यात पयलीं गोंयान कितें करूंक जाय? जी कितें आमची पेंडिंग कामां आसा, जी कितें खंय आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसा, जे कितें ऑलरेडी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स घाल्या आनी मागणी केल्ली आसा, कितलेशे कडेन खंय लिंक रोड्स जाय, बायपास रोड्स जाय, नवे ब्रिजीस जाय, खंय ब्लॉक जाता रस्ते, ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. ऑलरेडी तर नवो एअरपोर्ट मेळिल्लो आसा, एक्सपेन्शन ऑफ दॅट एअरपोर्ट. सो जे कनेक्टिविटी वाडयतली, जे आमचो टुरिझम वाडयतले, मेन म्हणटा ते म्हाका दिसता की मायनींग सामकें 100% परत सुरू जावपाक जाय गोंया. आनी म्हाका खात्री आसा मोदीजी तर परत आयले की आमी सगळे भार दितले की गोंय राज्यान मायनींग परत सुरू जावपाक जाय. दॅट वॉज द बॅकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, गोवन इंडस्ट्री. ते आनी बरेपैकी तर टुरिझम इंडस्ट्री तर वाडली जाल्यार गोवा विल बी लायक बिफोर, आनी तांची इकॉनॉमीक आमचो पळय स्टेटस आसा इट विल हेल्प अ लॉट.